कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपडी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। म्हादयचे उदक मलप्रभेत घुवणावपाक कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक, अर्थसंकल्पी भाशणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याची म्हायती। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा तांचे अर्थसंकल्पाचेर कितें उलोवं। रोरो फेरी फुडल्या 2 महिन्यांत सेवे खातीर उपलब्ध, सांगता न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय। सोलर फेरी कोफुसांव अजूनय सुटना। बनावट आनी मरण पाविल्ल्या 6000 लाभार्थ्यांची नावां दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेंतल्यान काडली कुशीक। आतां मेरेन 13 कोटी रुपया केल्यात वसूल, मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती। फुडल्या वर्सा जातलो पर्पल फेस्टिवल, दिव्यांगांच्या मजती खातीर पंचायत वांगड्यांचे मेळना सहकार्य, सांगता समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय। गोंयांत काँग्रेस नेतृत्व बदलपाचो ना विचार, वावड्यो पुरायपणान चुकीच्यो, सांगता काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे। आनी कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मस सुवारीस जाले सांजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक आयलो वेचून आयतारा जाल्ली पोटवेंचणूक। आता पळयात खबरो विस्तारान। म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरपा खातीरचे कामाक कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्या। मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान अर्थसंकल्पी भाशणात महत्वाची म्हायती दिली। हाचेर विचारल्यार गोयचो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा तांच्या अर्थसंकल्पाचेर आपूण कित्याक उलोवं। म्हादय उदका लवादान गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राक कितले उदक दिवप हाचेर निवाडो दिला। हे निवाड्याक गोंय सरकाराक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिला। मजगती म्हादयचे उदक मलप्रभेत सोडपा खातीर कर्नाटक सज्ज आसा। ते फक्त वाट पळयतात ते आवश्यक आशिल्ल्या पर्यावरणीय मान्यतायेची। 3 दिसां फाटीं अर्थसंकल्प मांडटना म्हादयचे उदक मलप्रभेत व्हरपाच्या कामा खातीर कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक केल्ल्याचे कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान सांगले। जाल्यार हाचेर गोंयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तो म्हणटा तांच्या अर्थसंकल्पाचेर आपूण कितें उलोवं। त्यांच्या बजेटान कितें केलें तेजेर हांव कितें उलोवं। म्हादयच्या बाबतींत आमी सिरियस आसा। हांवें पयलींच सांगलां तो एडी दिल्लो सुप्रीम कोर्ट। पण इथून काय मिळालं ना, किती केलं तर सुप्रीम कोर्टात मॅटर ना ते म्हणता की मातशें फोर्स लावपाचें म्हणजे फोर्स लायक कर्नाटकाक पर्यावरणीय मान्यताय मेळच्या पयलीं गोंयच्या शिष्टमंडळान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीं कडेन व्यथा मांडप आवश्यक आसा, अशें म्हादय बचाव अभियानाचे राजेंद्र केरकर उलयले। एकंदर कशें आसा न्हू, काल सिद्धरामय्या जे आसा मुख्यमंत्री कर्नाटकाचे, तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा की अर्थसंकल्प जो जाला तेंचो तेतून तेंच्यांनी तरतूद केल्या कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर। हेच्या पयलीं कळसाचे काम जे आसा ते कणकुंबी पुराय जाल्ले आसा। आता भांडुरा जे काम जे आसा ते निर्शा सुरू करताले जाल्यार तांकां पर्यावरणीय आनी वन्यजीवाच्या नदरेंतल्यान जे परवाने आसा ते घेवपाक जाय। आनी सिद्धरामय्यान स्पश्ट केल्लें आसा की आमी परवाने घेवनूच हे काम करताले। खरें म्हणजे ह्या विशयाच्या संदर्भान गोंय सरकारान आता खूब दक्ष रावपाक जाय की एका प्रकल्पाचे काम ते पुराय केला आणि दुसरे काम जे आसा ते सुरू करपाच्या पयलीं जर तांकां आमी केंद्र सरकारा कडेन किंवा विशेषतः आमी प्रधानमंत्र्या कडेन शिष्टमंडळ व्हरून आमची व्यथा जर मांडली की बाबा ही कळसा, भांडुरा, हलतरा, सुर्ला हे जे 4 नाले आसा तेंचे उदक गोंय वाटेन येता ते जर तेंच्यानी वळोवन येयले जाल्यार तेचे कशे दुश्परिणाम जाताले। कित्याक हे 4 प्रकल्पच न्हू तर कर्नाटकाचे खूब मोठे प्रकल्प फुडें येवपाचे आसा। आमी जर पयलीं तांकां आडमेळे निर्माण केले, आडकाठी निर्माण केली जाल्यार म्हाका दिसता की आमी आमची म्हादय वाचोवपाक खातीर यशस्वी जाताले। हो जो एकंदर विषय आसा तो एखादे राज्य आसा आनी त्या राज्याचो प्रमुख आसा तो आपल्या राज्याचे महत्व, आपल्या राज्याची जी सोय आसा ती सदांच पळयतालो आणि त्या नदरेंतल्यान सिद्धरामय्या जो आसा तेंच्यांनी अर्थसंकल्पान ह्या पैशांची तरतूद केल्लेली आसा ह्या प्रकल्पा खातीर। कशें आसा न्हू, ते सरकार जे आसा कर्नाटक ते पयलीं पासूनच खूब दक्ष आसा आणि ते सातत्यान प्रयत्न करीत आसा की खंयच्या रितीन आमी प्रकल्पाचे काम जे आसा ते फुडें व्हरताले आणि त्याच्या खातीर ते त्या दृष्टिकोनांतल्यान सदांच यत्न करीत आसा।
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. रोरो फेरी फुडल्या 2 महिन्यात सेवे खातीर उपलब्ध जातली अशें न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. फुडल्या 15 ते 20 दिसांत ही फेरी न्हंय येरादारी खात्याक मेळटली खंय. पळयात पुराय बातमी. रोरो फेरी बांदपाचें काम निमण्या पावण्यार पावला. फुडल्या 15 ते 20 दिसांत ह्यो दोनूय फेरी बोटी न्हंय येरादारी खात्याक मेळटल्यो. ह्यो फेरी मेळ्ळे उपरांत फुडल्या 2 म्हयन्यांत त्यो लोकांच्या सेवे खातीर उपलब्ध आसतल्यो अशें न्हंय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. एके वेळार 15 ते 20 गाडयो घेवन वचपाची क्षमता ह्या फेरी बोटींनी आसतली खंय. रोरो फेरीज आमी 2 हाडटात, ताची ऑर्डरी गेल्ली आसा आनी ताचें मॅन्युफॅक्चरींग ऑफ रोरो आमी ते गोंयानच एक आमच्या गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तो करता आनी ही हॅज बिल्ड दी रोरो फेरीज आनी ह्यो रोखड्योच आमी सर्वीस घालतले. आतां पर्यंत आमचे जे रोरो फेरीजाक बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता तो मातसो कळाव जाल्लो आसा, पूण काम जोरान चालू आसा. इनिशियली ते डिले जाले फॉर वॉन्ट ऑफ प्लेस, कांय डिस्प्यूट्स आशिल्लीं ती सगळी रिजॉल्व जावन आतां आमच्या दोनी सायडींनी रोरो फेरीक इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्यो बोर्ड जावपाक वचपाक हें सगळें जाल्लें आसा. सो विदीन 2 months आमी रोरो फेरीची सर्वीस सुरू करतले. म्हणजे रोरो फेरीजाचें हें आसा पळय न्ही, इट इज एट द लास्ट म्हणजे 15 दिसांनी आमकां रोरो फेरीज आमच्या हातान येवपाक शकतात. ही कॅपेसिटी म्हणजे आमकां एट ए टायम सादारण ती 12 ते 15 व्हेकल्स वचपाक शकतात आनी ती एका सायडीन आयली दुसरे सायडीन वचपाची कळ्ळें. फर्स्ट इन फर्स्ट गो दुसऱ्या वटच्यान आनी ताका टर्न मारपाचें हें कांय ना. सो आमी हांगा रिबंदर टू दोनी थीच घालतले फर्स्ट इन्स्टन्स आनी ताजे जे परफॉर्मन्स आसा ते पळोवन आमी मागीर दुसरे कडेन ज्यो हॅवी बिजी रोड्स आसात ते आमी उलयल्ले आसात ते करतले. आमचो विचार आसा की रोरो फेरीज जर बरी चल्ली जर जाय तसली रोरो फेरीज हांगा येवपाक जाय. बेती म्हणजे ते इन रोखडेच जावचें ना, ताका परत दुसऱ्या वर्साच्या बजेटान भितर घालून ते करून दिवं. दुसऱ्या वटेन सोलर फेरीचे खुफुसाव अजूनय सुटना. हे बोटीचो वापर जाय नाशिल्ल्यान ती पर्यटना खातीर दिवपाचो आमचो प्लान आशिल्लो. ते खातीर निविदाय काडिल्ली, पूण कोणेच फुडाकार घेवंक नाशिल्ल्यान ती फेरी तशीच पडून आसा. आतां ती भायल्या कोणाक तरी दिवन ती वापरात हाडपाचो आमचो विचार आशिल्ल्याचें मंत्री सुभाषान सांगलें. सोलर फेरी बोट ही हायब्रीड फेरी बोट, ताका खुबशे म्हणजे तो फर्स्ट एटेम्प्ट एक एक्सपेरिमेंट आशिल्लो. हांव येवचे पयलीं गेल्ली ती पयलींचो जे हें आशिल्लें, हांव आयला तेन्ना ती सोलर फेरी बोट येवं नाशिल्ली, फक्त आमी ते इनॉग्रेट केल्ली. सोलर फेरी बोट आमी खूब कडेन घालूनय पळयली, म्हणजे तशें आमकां हें मेळना. सोलर फेरी बोट बांदला पळय न्ही तातूंत भितर व्हेकल्स वचना कळ्ळें न्ही, तातूंत भितर तुजे 2 व्हिलर 4 व्हिलर वचना, ती फक्त पॅसेंजर आसा आनी फक्त पॅसेंजर चलना खंयच्याच रुटाचेर. सो आमी ती हायर करपाक पळयताले टुरिजमा खातीर. जे ट्युरिस्ट येतात ते तांकां फिरोवन हाडपा खातीर, पूण ते आमी टेंडर काडलो ताकाय कोणाचो रिस्पॉन्स ना जालो. आमी ती फेरी बोट 2 म्हयने दुसरे कडेन चलोवनय पळयली, थंय रिस्पॉन्स ना जालो. सो आतां आमी पळयतात एक फावटी हायर करून जर कोणी घेता आनी ती फॉर वॉट एवर रिजन पॅसेंजर बी हे न्ही पूण ती टुरिजम बेस सो रेंटाक जर सर कोणाक शूटिंग बिटिंग फिल्म जाता तांकां बी ते आमी हें करता न्ही, ते आउटसोर्स करतात आनी ते तांणी करपाचें. सरकारा कडच्यान ह्यो गोश्टी जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बनावट आणि मरण पाविल्ल्या 6000 लाभार्थ्यांची नावां दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेंतल्यान कुशीक काडल्यात. बनावट लोकांकडल्यान पयशांची वसुली सुरू केल्या. आता मेरेन खात्यान 13 कोटी रुपया वसूल केल्यात अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. येवजणेचो गैरफायदो घेवप्यांचो तपास सुरू आशिल्ल्याचें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. सिनियर सिटीजनाचे पयशे केन्ना केन्ना 2 म्हयन्याचे वयर केन्नाच उरना, कारण आमी आतां जो कितें करता, आतां समज डिसेंबराचे पयशे तांकां जानेवारीच्या एंडाक नाल्यार फेब्रुवारीक मेळटा, पूण केन्ना केन्नाय 2 म्हयने उरता, केन्ना केन्नाय 1 म्हयन्याचे बॅलन्स उरता. सो आमी ते एका बरोबर घालपाक पळयताले, म्हणजे एक फावटी ते ऑनलायन हाडपाक, पूण ते अजून पर्यंत तशें जायना. सो कांय प्रोसेसींग हें आसता ताका, म्हणजे सिनियर सिटीजनाचे म्हणजे डायरेक्ट गेले जर जाय जाल्यार आतां खुबशे फावटी आमकां मेळटात की ते एक्सपायर जाल्ल्या मनशांचेर पयशे लोड जायत रावतात आनी हें व्हेरिफिकेशन करपा खातीर आमचे GL आसा किंवा बाकीचे आसात तातूंत भितर ते मातशे टायम काडटात. सो आमकां ते ताजेर आमी कितें तरी हें करपाक पळयतात. कारण आतां आमी पळयलें जर जाय सिनियर सिटीजनाच्या 6000 लोकांच्या जे एक तर बोगस आनी एक तर मेल्ल्याचेर वताले, आमी ते सगळे रिकवरी केले.
हय म्हणजे आमी आतां तो एक स्लॉट तयार केला आसा की 6,000 नवे घेवपाक मेळटले आमकां. सो हे व्हेरिफिकेशन करता आसतना तो थोडोसो कळाव लागता. सो आउट ऑफ हाऊ मेनी? आउट ऑफ 1,30,000. सो 6,000 तुम्ही काढले आता. 1,30,000 खूप जाता. हांव परत एक फावटी प्रेस कॉन्फरन्स अजून ते चालू आसा कारण इट इज ऑनगोईंग जॉब. हाज्याकय खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां येतले. पूण आमी 13 कोटी परत एक फावटी रिकवर केल्ले आसा सादारण. म्हणजे हे खूप फाटलो फिगर आसा. आपल्याच्या सायडीच्यान कोण फुडें येता, लोक येता बाबा तेंचा केन्ना कोण मेळ्ळो ना. ते आतां स्ट्रिक्ट जातले. पयलीं कितें जाल्लें ते कोणाक पडून गेले नाशिल्ले. आतां रिकवरी स्टार्ट जातकीर ते येतले न्ही. ह्या 2 वर्सां भितर आमी खुबशे हे जे आसा पळय न्ही आमचे सॅच्युरेट जाल्ले. आमकां जे दिल्ले पळय न्ही 1,40,000 फिगर तो सॅच्युरेट जालो. नवे घालतले जर जाय जाल्यार खंय तरी एम्प्टी जावपाक जाय. आमी तेन्ना स्क्रुटिनी केले तेन्ना आमकां कळ्ळें की खूब मोठ्या प्रमाणात जे हांगा अवैध रितीन बेनिफीट तांच्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाता ते आमी आतां परत एक फावटी ट्रेस केल्ले आसा. दिव्यांगाबद्दल जागृताय करपा खातीर पर्पल फेस्टिवल दर वर्सा घडोवन हाडटा. हो फेस्टिवल करपा खातीर वेगळो निधी मेळना. खातें आपल्या स्वखर्चान हो फेस्टिवल घडोवन हाडटा. पूण ह्या वर्सा पर्पल फेस्ट करिनासतना दिव्यांगा खातीर आशिल्ल्या केंद्राचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो निर्णय घेतला. मात पंचायत प्रतिनिधी कडल्यान फावो तसो प्रतिसाद मेळना अशें विधान समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलें. तशेंच दिव्यांगांची प्रमाणपत्रां तयार करपाक निर्धारीत मेडिकल टीम नाशिल्ल्यान ही प्रमाणपत्रां तयार करपाक 5 ते 6 म्हयने लागता अशें फळदेसाय हांणी ह्या वेळार सांगलें. फेस्टाचो पर्पज कितें आसा ते एक अवेरनेस करपाची, जागृताय करपाची आनी आमचे स्टेटींतले जे डिजेबल्स आसात तांचे लिस्टिंग करपाचें आनी तांकां जे इक्विपमेंट्स जाय तांकां बऱ्यो फॅसिलिटीज कश्यो आसात तांकां एम्पावर कशें करपाचें. तांचे बाकीचे म्हणजे एज्युकेशना भितर तांकां स्कुलाची कमतरता कितें आसा, तांकां एक्सेसिबिलिटी कितें आसा आनीक तांकां एम्प्लॉयमेंट कसो प्रोवायड करपाचो, तांचें एज्युकेशन, स्पोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेसिबिलिटी ह्या विशयाचेर करतले. आमी पर्पल फेस्ट करता आसतना कितें जाता आमचे कडेन इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी किंवा आमी टायअप करनात. आमी ते आमचे भितरूच करतात. आमचे व्हॉलंटियरींग जाता. आमी ताचे खातीर जशें इफ्फी करतात ताका खूब जाण एक्झिक्युटीव आसात, अशर्स आसता, बाकीचे सगळे आसता आनी तसो सेटअप आमचे कडेन ना आनी ते करपाक गेले जाल्यार खूब कॉस्टली जाता. आमी ह्या वर्सा कितें केलां आमचे सगळेच तातूंत भितर पार्टिसिपेट जाता. आमी म्हणलें की एक वर्स आमी बंद दवरून आमच्यो बाकीच्यो आतां आमचे दिव्यांग प्रधानमंत्री दिव्यांशू केंद्र आसा तातूंत भितर लक्ष घालपाचें, तांची यादी करपाची, तांकां तांचे बाकीची कार्ड्स बी इश्यू आसात तांचें एग्जामिनेशन करपाचें. हें सगळें करून घेवपा खातीर आमी एक वर्स गॅप घेतलो आनी फुडल्या वर्साक आमी पर्पल फेस्ट सादारण नोव्हेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबराक करतले. जे रेग्युलर पर्पल फेस्ट आशिल्ले ते रेग्युलर जातले. ह्या वर्साक आमी गॅप घेतला इतक्या खातीरच की आमकां ज्यो प्रॉमीस केल्ल्यो गजाली आमकां पूर्ण करपाक जाय म्हणून आमी एक जागृताय जाली आनी एक म्हणजे एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन ऑफ आवर स्किम्स अँड रिचिंग आउट टू डिजेबल्स मेंबर्सांक हें करपाचें पासून तसो रिस्पॉन्स ना. कारण एक फावटी जर इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स आमकां मेळ्ळे जर जाय जाल्यार इमिडिएटली ताच्या वार्डान भितर कितले आसतले 3, 4, 5 तांच्यांनी आयडेंटिफाय करपाक जाता. पूण ते आमकां तसो सपोर्ट मेळना म्हणून आमकां गांवां वचून सोदून काडचे पडटा. आनी सुरवातीक आमकां त्रास जाताले की घरान भितर कोणी डिजेबल आसा जाल्यार डिजेबल आसा म्हणून सांगपाक कारण तांकां ते स्टिग्मा हें जातालें. पूण आतां अवेरनेस जाल्ली आसा आतां ते भायर सरतले. आमकां प्रॉब्लम आसा तो तांचें मेडिकल एग्जामिनेशन घेवन ताका सर्टिफिकेट दिवप हो प्रॉब्लम आसा. कारण एका भुरग्याक जर दितलो जर जाय जाल्यार आयज वेटिंगच आसा 5-6 म्हयने. म्हणजे डेडिकेटेड टीम आमची मेडिकल टीम ना. गोयचे काँग्रेस नेतृत्व बदलपाचो सद्याक तरी विचार ना. सद्याक ज्यो वावड्यो उठयल्यात त्यो पुरायपणान चुकीच्यो आशिल्ल्याचो काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी सांगलें. सद्याक जो प्रदेशाध्यक्ष आसा ताका बदलपाचो कसलोच निर्णय जावंक नाशिल्ल्याचें ठाकरेचें म्हणणें. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून उडोवपा वेल्यान राजकी पावंड्यार आरती परती चर्चा सुरू आसा. हे फाटभुंयेर काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक विचारल्यार ते सांगतात गोंयांत नेतृत्व बदलाचो सद्याक तरी कसलोच विचार ना. सध्याचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराक काडून उडोवपाचो निर्णय पक्षीय पावंड्यार लेगीत जावंक नाशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. सर 1-2 अशा बातम्या कुठेतरी व्हायरल होत आहेत. आता त्या खऱ्या खोट्या माहिती नाहीत. असं म्हटलं जातंय की काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जे आहेत गोव्याचे अमित पाटकर यांना कुठेतरी काढण्यात येईल आणि नवीन प्रदेशाध्यक्ष जो आहे त्याची नेमणूक करण्यात येईल. ह्यात काही तथ्य आहे का? मला कळत नाही. अलीकडे अशा प्रकारच्या बातम्या काही लोक पेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु एक बदल कुठला करायचे असला तर अधिकृत माझ्याकडनं जोपर्यंत मी हे करत नाही तोपर्यंत कुठला बदल आहे अशा प्रकारच्या बातम्या देण्यात मला तरी वाटतं की ते चुकीचं होईल.
म्हणजे पडताळून पाहून बातमी कुठलीही दिली पाहिजे असं माझं मत आहे. आणि त्यामध्ये जर कुठे बदल व्हायचं असेल भविष्यामध्ये तर ते माझ्या माध्यमातूनच आपल्यापर्यंत येईल ना. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातूनच ते होऊ शकतं. परंतु असं बातम्या पेरण्याचा जो प्रयत्न आहे त्या कुठेतरी थांबलं पाहिजे. म्हणजे सध्या तरी तसं काही बदल होणार नाहीये. याच्यामध्ये काय बदल नाही आहे हे उघडच आहे. कारण जे प्रेसिडेंट आहेत प्रेसिडेंट त्या ठिकाणी काम करत आहेत. पण ज्या वेळेला काही जो निर्णय होईल तो ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी कळवेलच ना. पण तोपर्यंत कुठल्याही बातम्या कोणाही आपल्या माध्यमांना देणं तर मला वाटतं ते चुकीचं आहे. ते सो हे जे बातम्या पेरतायत ते स्वकीय आहेत की काय पक्षांतर्गत कुरघोड्या असू शकतात का? या काय वाटतं तुम्हाला? नाही, याच्यामध्ये मी तेच तुम्हाला म्हणतोय की शेवटी त्या म्हणजे पक्षाच्या अधिकृत सोर्स जो आहे ना त्यांच्याकडनं काही आल्याशिवाय कुठल्याही अशा बातम्या देऊ नये की बदल होणार बदल नाही होणार किंवा आता म्हणजे असं काही देऊ नये. कारण जे नेतृत्व आहे जे प्रेसिडेंट आहे तो आहेच. आणि त्याच्याविषयी कुठल्या तरी बातम्या असं त्याचं हे बाहेर आणणं तर मला तरी वाटतं की चुकीचं आहे. अशा पद्धतीनं कुठेही काही जोपर्यंत निर्णय कुठले होत नाहीत तोपर्यंत अधिकृत नसतातच. आणि आज जे अध्यक्ष आहेत ते आहेतच. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मो सुवारीस आणि साजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नायक वेचून आयलो. कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि साजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयतारा वेचणूक जाल्ली. नगरसेवक राहुल देसायाक मरण आयिल्ल्यान कुंकळी नगरपालिकेत नगरसेवकाचे एक पद रिते आशिल्ले. तशेंच साजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2च्या पंच वांगड्याक काकराच्या दुयेसान मरण आयिल्ले. ताच्या मरणाक लागून हे पद रिते आशिल्ले. ह्या दोनूय जाग्यां खातीर आयतारा पोटवेचणूक घेतली. कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10तल्यान क्रिस्मो सुवारीस आणि साजुजेदी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2तल्यान संदीप नाईक वेचून आयलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च असे 3 दीस जातले. ते खातीर 180 तारांकीत आणि 548 अतारांकीत मेळून 728 प्रस्न आयल्यात. पळयात पुऱ्या बातमी. गोंय विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 ते 26 मार्च असे 3 दीस जातले. ते खातीर 180 तारांकीत आणि 548 अतारांकीत मेळून वट्ट 728 प्रश्न आयल्यात. फेब्रुवारीतले शियाळी अधिवेशन फक्त 2 दिसांचेच जाल्ले आणि तेन्ना या 2 दिसांच्या अधिवेशनाक लागून विरोधकांनी सरकाराचेर टिकाय केली. मात आता जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दिसांचेच आसतले अशें कळटा. तेन्ना ह्या इतल्या कमी कार्यकाळांत खंयचे म्हत्वाचे प्रश्न आनी विशयांचेर चर्चा जातली हाचेर गोंयकारांचें लक्ष लागून आसा. 24 मार्च ते 26 मार्च असे 3 दीस गोयचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जावपाचें आसा. आणि ह्या अधिवेशनाक आमकां मेळ्ळी ते सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती अनुसार 180 स्टार्ट क्वेश्चन तशेंच 548 अनस्टार्ट क्वेश्चन म्हणजे टोटल 728 प्रश्न ह्या अधिवेशनाक विरोधकांनी तशेंच सत्तेन जे आमदार आसात तेणी घातलेले आसात. आणि हे जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा ते फक्त 3 दिसांचे आसा म्हणून हेजेर विरोधकांनी पयलीं आवाज काडलेलो. आणि त्याच बरोबर ह्या ज्या अधिवेशनाची जी 26 तारीख आसा म्हणजे निमाणो दीस आसा त्या दिसाक गोंयचे जे अर्थसंकल्प जो आसा तो मुख्यमंत्री मांडूंक शकता. आनीक हे जे 3 दीस आसात ते 3 दीस कशें कितें जातले हे BSc मिटींग जी जावपाची आसा तितून ठरतले. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन साहिल खरी बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. आपाची मुखेली दिल्लीची आदली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेनाक गोंयांत पावल्यो. दक्षिण गोंयांत आपाच्या कार्यालयाचे उक्तावण करचे खातीर ती गोंया आयिल्ल्याचें कळटा. गोंयांत आपाच्या दोनूय आमदारांनी बरी कामां केल्यात आनी गोंयकारांक आम आदमी पक्ष आनीक व्हड जाल्लो जाय अशें आतिशी मार्लेनान उलोवप केलें. आज आम आदमी पार्टी का साउथ गोवा में नए ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के गोवा में 2 MLAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाके में बहुत अच्छा काम किया है और अब गोवा के लोग आम आदमी पार्टी को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इसीलिए एक नए ऑफिस की शुरुआत हो रही है। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो गोवा के रियल इश्यूज उठाते हैं और आगे भी हम ऐसा करते हैं। सोमाराक कामुर्ले वाठारांतल्या विली डी कुन्ना हाच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें.
उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. ह्या घडणुकेत सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें. तशेंच तणाक लागिल्लो उजो घरा मेरेन पावलो अशी म्हायती उजो पालपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात पुराय घर लासून काबार जालें. 40 मिनटांनी आमकां एक कॉल येयली की घरा उजो पेटला कामुल्ले 3 बार म्हणटा त्याच रोडाक जो तुवें ज्या फेरीबोटी कडेन वयता त्याच रोडाक मेन रोडाक ती पोन्ने घरा उजो पेटला. आमी पळयता जाल्यार घराच्या चार वाटेन ड्राय कड्ड्याक उजो पेटोवन तो भितर सरला उजो. सो भितर सरलो आनी किचनाक उजो लागला. सो तिचे कामींग आनी वाशांक विशय जळल्या आनी बाकीचे तुजे घराचे जे सामान किचन आसा स्पेशली ते सगळे ऑलमोस्ट उजो जाल्या आनी बरी लॉस. आमची गाडी एक फूल मारल्या आनी आमी दुसरी गाडी जाय म्हणून आमी परवडची व्हरल्या. परवडचो एक येयलो तेणी आमकां गाडी रिफील केली आनी तांकां सांगलें वच म्हणून. आनी आतां इंजरीज अशें कोण ना. घर बंद आशिल्लें, घरांतले कोण तरी भायर गेल्ले आनी आतां आयल्यात. लॉस जाला आसतलें. लॉस आमकां पयले सुरवातेक दिसता की एक 2-3 लाख हे आसूंक शकता, पूण तांकां हांवें सांगलें की तुजें फूल लिस्ट बी दी म्हणून. सो ऑफिसान येवन सगळें लिस्ट बी दिता. सर किचनाक लागलो मेन म्हणजे कितें सिलिंडर बी नासलेलो कितें? सिलिंडर LPG आसलो तो आमी काडला आनी ऑलमोस्ट किचन सगळें जळल्या. टोटल लॉस जालो घराक बंद आसल्या कारणान कोणाक आनी इंजरीज ना. घर बंद आसल्या कारणान लोकांनी शेजाऱ्यांनीच आमकां फोन करून इन्फॉर्म केला की घराक उजो पेटला. नांव कितें ओनराचें? ओनराचें नांव विली कोन्ना. गांवची संस्कृताय आनी एकचार तिगोवन दवरपा खातीर देवळां ही मुखेल केंद्रां आसात. आयज लेगीत देवळां वतीनूच गांव तिगून उरला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आमच्या पुर्वजांनी देव धर्म बरे भशेन तिगोवन दवरला तेन्ना दर एकल्यान तांची देख घेवन फुडारान लेगीत गांवची संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो यत्न करपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी नावेली सांखळी श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनप्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान आयोजीत केल्ल्या सत्कार सुवाळ्यात उलोवप केलें. की गांवांतल्या देवळांतलो उत्सव हो दर आठवड्याक शुक्रारा जावपाचो आनी तो शुक्रारा जाता आसतना सुद्दां फक्त म्हजो आनी तुजो न्ही तर गांवांत रावपी सगळ्या लोकांक म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातीच्या लोकांक एकत्र घेवन तो उत्सव जावचो. कारण ते प्रत्येकाक देवूळ हे म्हजें दिसचें आनी जो पर्यंत प्रत्येकाक देवूळ म्हजें दिसना तो पर्यंत प्रत्येकाक त्या देवळांत परत 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 येवन दिसचें ना. केन्ना परत परत येवन दिसतलें तो देव म्हजो म्हणटलो तेन्नाच ताका परत परत येवन दिसतलें. खूब बरी संकल्पना तेणी मांडली की दर शुक्रारा तो उत्सव व दर एकट्यान तो करचो आनी त्या निमित्तान म्हजो शुक्रार आयज देवाचो ही संकल्पना म्हाका खूब आवडली. हांव खरोखरूच त्या वतीन ताजे आनी ताच्या देवस्थान समितीचे अभिनंदन करता. गांवांतल्या सगळ्या लोकांक एक दवरपाचें काम ह्या निमित्तान तुमी करतले ही एक खरोखरूच सांगता बरी संकल्पना आसा. सदोदीत म्हणजे गांवा प्रती आनी देवा प्रती आपली भावना ही व्यक्त करपा खातीर गांवांतली एकी ताका टिकोवन दवरपा खातीर हें खूब खूब म्हत्वाचें आसा. गांवांतली संस्कृती जर आमी दवरतले आसत जाल्यार देवूळ हें तेजें प्रमुख केंद्र आसा आनी ह्या देवळाच्या प्रमुख केंद्राच्या मार्फतच आमी जाका म्हणटा की आजुनूय जाणटे सांगता आसतना सांगतले की गांव जर आमी बांदून दवरतले आसत जाल्यार तो देवळाच्या माध्यमांतूनच बांदून दवरता. कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हणून आयटकाचे क्रिस्तोफर फॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशणाक बसतले. तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले अशी शिटकावणी आयटक आनी कदंबा कामगारांनी दिल्या. पळयात पुराय बातमी. 34 म्हयन्याचो एरियस दिवचो, PFचो विशय सुटावो करचो आनी कंट्राक्टराचे काम करपी कामगारांक फिक्स करचे अश्यो साबार मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचारी कितल्याशेच वर्सां सावन संप करीत आसा. सरकार फकत मागण्यो पुराय करपाचे आश्वासन दितात अशें आयटक फुडारी क्रिस्तोफर फॉन्सेकाचें म्हणणें. कदंबा महामंडळ कामगार संघटनेच्यो अटी मान्य जावच्यो म्हूण आयटकाचे क्रिस्तोफर फॉन्सेका एका दिसा खातीर उपोशणाक बसतले. तरी मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार 19 मार्चाक संप करतले अशें निवेदन खात्याक दिलां अशी माहिती क्रिस्तोफर हांणी दिली. The opposition it is hunger strike from 00 hours tomorrow means today midnight till midnight and my hunger strikes are known to everybody. When I go on a hunger strike dagalbaji na, it is very fair, open
and it is a pure hunger strike. बसी चालू असतो. Of course. 19 तारखेर आम्ही संप करपाचो नोटीस दिला. आमकां ते संप करपाकूच जाय म्हूण खास ना, पूण प्रोवायडेड गव्हर्नमेंट इंटरव्हीन्स अँड रिझॉल्व्ह द प्रॉब्लेम. 19 तारखे पयलीं इश्यू रिझॉल्व जाले. सगळे ड्रायव्हर्स, कंडक्टर ते आम्ही नोटीस दिला. After a notice is given, there are lot of procedures, lots of things that go happen, because workers also get mobilized. Like today, mobilization, it is all part of a strike notice. 19th हांव भविष्यवाणी पंचांग पळोवन तुज्या लागीं उलयना, हांव तीर घेवन उलयना. हांव इतलेंच म्हणटा की 19th आम्ही संपाची नोटीस दिला. We are dead sure of that notice. It is up to the authorities. It is called in sociological terms a prophetic self-denial. It's meant for that. Kamleni, we don't want to go on strike. Na ilaj. We have given a notice up to the authorities to respond. विनायक सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आसगांवच्या थळाव्यांनी साकवाच्या बांदकामाक विरोध केलो. खासगी मालमत्तेच्या फायद्या खातीर हो साकव बांदतात असो दावो थळाव्यांनी केला. हो साकव बांदपाच्या विरोधात थळावी आमदार डिलायला लोबोन लोकांक तेंको दिलो. पंचायतीन विरोध केल्लो, पूण ह्या साकवाच्या बांदकामाक उच्च न्यायालयान परवानगी दिल्ली. उदका पुरवण विभागाचे अधिकारी, पंचायत सदस्य, आमदार आणि थळाव्यांच्या हाजेरेत सोमारा ह्या साकवाची जोड पळोवणी केली. आमच्या चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, आमचे गांव जे आहा, म्हाका शिवोलीं 100 गांव लागतात. गांवान व्हडली फ्लॅटां दिवची न्हू, अपार्टमेंट दिवचे न्हू. अंजुना गांवान व्हेरी गुड. अंजुना गांवान आतां पळय 80 फ्लॅट्स येयल्यात. बेजमेंट इतले डाऊन तेंचे की आखे बिल्डिंग सोकला वयता इतले बेजमेंट. 80 फ्लॅट्स म्हणल्यार 80 अपार्टमेंट्स म्हणल्यार एक पाव वाडो जाता, 1/4 वाडो जाता. हेंकां हुंयचें उदक. आमी आमचे 5.6 MLT वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम चालू आहा. तेय आमच्या गांवकारांक, आमच्या वोटरांक, आमच्या लोकलांक उदक काडटात. तेय उदक हे बिल्डर घेतले. वी हॅव नो इन्फ्रास्ट्रक्चर. उदक ना लोकांक पिवपाक, आनी येदे व्हडले हे येतात. 6 मीटर रस्तोय ना. हांगा आनी कितें फ्लॅटां येतली काय विला येतले काय कितें येतले. हे आमच्या हांगा सगळे लोकांचे उस्ते. आखो गांव हांगा एकठांय जाल्लो आहा. हांव ऑनरेबल हायकोर्टाकूय मागता की हेंकां यू शूड नॉट अलाव. विलेजर्स जे आहा एकूच आमचें इंटेंशन आहा. आमी एक आतांय सांगलां की दिल्ले टेक्निकल WRDचे रिवोक करात. तर आमकां येईन सांगलां की हायकोर्टाची ऑर्डर आहा. हायकोर्टाची ऑर्डर कसली आहा की रिव्हिजन करून दी. PWDचे NOC घेनासतना लायसन्स दी अशें खंय म्हणूं ना. म्हणजे हेंचे लुकआउट असले की PWDचे NOC असले उपरांत तेका टेक्निकल कल्वर्टाचेर दिवपाक जाय. अशें जेन्ना बिल्डर लॉबी हांगासर येता, खंय तरी बांदपाचो प्रयत्न चलता, गांव सोंपोवपाचो प्रयत्न चलता, जाल्यार पंचायतीक कांयच पावर ना. आनी जशें तुमी दुसरो म्हटल्यार आमी बार्देश BDO ते हाय ऑथॉरिटीक वयता. बार्देश BDO पासून कांयच ना. कित्याक डायरेक्ट पंचायतीन परमिशनां दिलें म्हणून म्हणटा. BDO आनी एकदां एप्रिशिएट करता. BDOन सेम मॅटर चॅलेंज केल्ले, रिजेक्ट केल्ली केस. ते DOPन गेले, DOPन तांकां दिली. आणि DOPची आम्ही चॅलेंज केला, परत रिव्हिजनाक चॅलेंज केल्ली आहा. आणि ती केस परत सेकंड रिव्हिजनूय त्यांच्या फेवरान जाला. आता आम्ही सेम मॅटर परत आनी एक हायकोर्टान सेपरेट घालूंक सोदता. आमी कंप्लेनर आसा आनी हे जे डिस्ट्रक्शन जाता ते आयज आमी पळयला की जो गव्हर्मेंट आसा हो फेलियर हाजेरूय कळटा अजून पासून. कित्याक म्हटल्यार हे जी बिल्डर लॉबी जी येता, आमच्या आयज MLAन जे आमचे शिवोलचे MLAन दिलाले लोक तेणेन आयज बरें स्टेटमेंट दिल्या, बरें आमकां बरो प्रतिसाद दिला. आतां पळोवया ती फुडें कितें करता ती. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.